आमी हांगा पळयता मिकान जिवनचे मातनी वाटेर वचो एक याजक ताणें ताका घरा आपयलें आनी म्हणें तुका हांव सगळ्या वर्साचें खाण जेवण दिता, मातनी तुका इल्लो सांबाळ दिता, आमच्या घरा रावन तूं म्हज्याच घरांत असल्या ल्हानशा मंदिरांत देवळांत तूं त्या बोंब्याची पुजा कर. आनी तो स्विकार करता. पळया कसलो एक याजक तो, एक स्कांदलस याजक न्ही गी, देव बिरान नातलो, देव भक्त नातलो याजक न्ही गी. आनी अशें म्हाका न्हू आजकाल थोडे जाण आसात एक गजमाते विरोध वेचे, तांच्याच घरांत व्हडले व्हडले क्रुसिफिक्स दवरचे, तांच्याच घरांत व्हडले व्हडले इमाजी मरियमाची जावन दी, जेजूच्या बोपयत काळसाची जावन दी इमाज दवरची. आनी कोणी वाटेर भोंवन आसल्या कोणा एकल्याक याजक म्हणल्यार बरी कर आनी ताका म्हणचे तो ब्रदर, तो ते सिस्टर, ते मागड्याचो मनीस म्हणून घरांच मागडें चलोवचें. म्हाका हें सगळें देवाक पसंद जायना. उडास दोरा, देवाक हें पसंद जायना. समी जेजून कितें म्हणा, खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसतलो. तशें म्हणल्यार कितें, आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळाचें. एक या दोग म्हळ्यार केवल कुटुंबांत घोव बायलांनी आसात, भुरगीं आसात, तांणी मात सांगाता मेळचें न्ही. सगळ्या वाड्यांत आमी सांगाता मेळचें, सगळ्या फिरगजींत आमी सांगाता मेळचें. आयतारा मिसाक वयचें म्हळ्यार इगर्जी वचून सगळ्या फिरगजकारांक सांगाता मीस करीचें, मिसाचें बलिदान भेटयचें. थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता, पूण शेवटीन ती मरणाक वयता. कितले जाण पळया, आपूण मागण्याचे मनीस, हांव मागण्याचो ब्रदर, मागण्याची सिस्टर म्हण ते हांगासर भोंवतात, इगज म्हणजे आयकूंक तयार नात, बेसपा लागीं वचून एक परमिशन काण घेवंक तयार नात, बेसपाचें एक बेसांव काणी तयार नात, विकारांचें बेसांव काणी घेवंक तयार नात, आनी उपरांत ती वाट मरणाक व्हरून पावयता. थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हण दिसता, पूण शेवटीन ती मरणाक पावयता. थोडे जाण आसात मागण्याचे मनीस, ते म्हणटा हांवूच पाप साहेब, म्हाका पाप साहेबांनी घालें सांगचें. आनी उपरांत तसल्यांक म्हाका न्हू तांचें जिवीत खंय व्हरून पावयता पळया. आनी अशें केल्ल्या वरवीं उपरांत तांच्या जिवितांत बेबदेपण, पानोसाव, स्मोकींग म्हळ्यार बिडी, सिगरेट, ड्रग्स, वुमनायझींग, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण, अबॉर्शन आनी स्त्रियांचो सांगात आनी नाका जाल्ले संगती तांच्या जिवितांत भितर सरता. आनी हें सगळें चलता म्हण दिसता. कित्याक तांकां कोण वडील नात, वडिलांचें आयकूंक ते तयार नात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोमयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोव मोगाचें दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आमकां समेस्तांक देवा बापाच्या मोगाच्या वेंगेंत सांगात हाडटा. आनी ह्या वेंगेंत आमी मरियमाचो सांगात अनुभव करता, सांत भक्तांचो अनुभव करता, आंज बुडव्यांचो अनुभव करता, सर्गीच्या महिमेचो अनुभव आमकां जाता. तर एक गीत आमी गावया, देवाच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, म्हज्या रायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोंक जाय. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा,
आमच्या काळजाची आशास तुका आमी पळयसी, तुका आमी भोगीसी, तुजे थंय एकवट जोडीसी, तुजे थंय सर्गींचो वैभव आमी जाणा जायसी. वय बापा, दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर्व विक्षकांचेर तूं आशिर्वाद घाल. आम्हा समेस्तांक बापा तुज्या मोगान आशिर्वादीत कर. आमकां तुजी सर्गींची सतां उगडापी कर. आमकां तुज्या मोगान आरावन धर. आमचे मदें असल्या हर एका पिडेस्ताक बरें कर, तांची पिडा गूण कर. सोसूंक जायना ती दूख सोंसतात बापा, तांची दूख हळू कर. दुखींतल्यान तांकां सुटका दी. वायट सवयांक वळख जाल्यान वायट सवय सोडूंक जायना. काळोखांत आसात, बंदडेंत आसात, देंवसराच्या सैतानाच्या अधिकाराखाला आसात, तसल्यांक बापा तूं सुटका लाभय बापा. तुज्या भुरग्यांचे स्वातंत्र्य अनुभव करून तांकां फोव कर बापा. जायत्या समस्या वळख जाल्यान थोडी आर्थीक समस्या तांच्या जिवितांत सर तरान आर्थीक आशिर्वाद, प्रगती, ग्रेसकाय तांकां फावो शिंगर बापा. काम नातल्यांक काम फावो कर बापा. काम नासतना कश्ट जातात, दुखां गळयतात बापा, तांची दुखां बसून काड. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जायचें म्हण आशेतात बापा. आनी सबाळ जाणां कामाच्या जाग्यार अनित अनुभव करनासा, अन्याय अनुभव करनासा, काम केल्यार सांबाळ मेळना, तांकां वेळार सांबाळ मेळा शंकर बापा. आनी सबार जाणांचे पयशे हेरांनी वेल्यात, पाटी दिनात बापा, ते वेळार पाटी मेळा शंकर. आनी थोड्यांनी पयशे ते इन्वेस्ट केल्यात बँकांत, या कॉपरेटीव सोसायटींत आनी पोस्ट ऑफिसांत, ह्या थोड्या एजंटांक थंय हांगासर दिल्यात ते पयशे बापा. वय कोणेंच दुरुपयोग या तांच्या फायद्याक वापरनाशें बापा. तुज्या भुरग्यांचे कश्ट आनी मिनातीन गेल्ले पयशे आस्त बदीक तांकां केदाळे सुरक्षीत मेळा शंकर बापा. बापा थोडी जाणां आशेता तांचें म्हणलें घर जायचें, जागो जायचें, घरा भोंवतणी एक जाग्या भोंवतणी एक कॉम्पाउंड वॉल दोरो जायचें, घरा जाग्यार एक बरी भांयत उदक मेळाचें, तांच्या जाग्यार बरें उदक मेळा शंकर बापा. तांच्या कृशेक जाय परतें, तांच्या मनजातींक जाय परतें, तांकां थंयसर वस्ती करून जाय परतें बरें पियोवचें उदक आनी कृशेक जाय तितलें उदक तांकां मेळा शंकर बापा. बापा शेजारच्या तावन, सर समस्या तावन, जाग्याच्या समस्या तावन, गव्हर्मेंटाच्या अधिकारांतल्या समस्या तावन तांकां निवार बापा. भुरग्यांक बापा बरें शिकोवंक गिन्यान, मत, जाणवाय, बुदवंतकाय उगडाशी सकत फाव कर. तरणाट्यांनी बापा वायट सवयांक वळख जायना अशें तांची देणी तालेंत उर्जीत कर. बरें काम कर शंकर बापा. वेळार काम ताका फाव कर बापा. वेळार तांचो भेस तांणी विंचून काडी शंकर. एकच याजाक जावचे, रिलीजियस जावचे, ह्या वेळार एक काजर जावं अशें जाल्यार बापा एक बरी सांगाती वेळार फाव कर बापा. तूं नेम मारलेली ती सांगाती तांकां फाव कर बापा. काजाऱ्यांक, घोबायलांक माया मोगान एकवटान दवर बापा. वय बापा संपूर्ण समर्पित मोगान एकामेकाचो मोग कर. एकामेका आदारसून सुदारसून आदर्श काजरी जिवीत, कुटुंबा जिवीत जिवंक फाव कर बापा. ती सांगात येता मोगाचो गुर्तू भुरग्यांचे देणे दी बापा. कितलीं जाणां रडतात बापा भुरग्यांचे देणे नासतना. ह्या घडये थंयसर बापा ह्या कार्यक्रमांत, ह्या मागण्यांत वांटेली घेतल्यांक कोणा भुरगीं नात, भुरग्यांचे देणे ना, तांकां फावो कर बापा. भुरग्यांचे देणे भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना जायते कश्ट आसता बापा. भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तांच्या शिकपाक जाय तितले पयशे, तांकां वंश शिकपाक भायल्या गांवां धाडूंक, थंय हांगासर संस्थांक प्रवेश दिवंक जाय आसले पयशांची विलाबरी जाय शंकर बापा. उतर प्रायस्तवंतां पासत मागता, अनाथां पासत मागता, कोणी नातल्यांं पासत मागता बापा. एकसुऱ्यां पासत, विधवीं पासत, विधुरां पासत मागता बापा. बापा कठीण दगधवणी भक्तल्यांं पासत मागता. सगळ्यां बापा तुज्या हजरपणाचो संतोष फावो कर. हर एकल्याचें जिवीत दिव्य जिवीत, महिमेचें उजवाडाचें जिवीत तुज्या दिव्य वाणी उजवाडाच्या त्या संदेशाद्वारे फावो कर म्हण तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां समेजता. कशें आसा तुमी? जर तर आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करता, खंडीत जावन तो दीस बरो न्ही गे, उजवाडाचो न्ही गे. कित्याक देवाचें उतर म्हळ्यार दिव्य वाणी, उजवाडाचो संदेश, उजवाडाचो आवाज, उजवाडाचो शब्द तो. त्या उजवाडाच्या शब्दांत आमचें जिवीत उजवाडाचें जाता. देखून एकल्यान एक बरी साक्ष म्हाका दिली. वय तांच्या जिवितांत सुखूच नातलें, संतोष नातलें, शांती समाधान नातलें, घरांत केदाळे झगडें आनी सर तराचे वय समस्या ते अनुभव करनासली. तांकां कळीत नातल्या बरी दिव्य वाणी लायव्ह मुखांत्र तांणी थंयसर यूट्यूबर येवचें देवाचें उतर आयकून तांणी सुरू केलें. तशें ती म्हणटात ती म्हजी वळख जाली. ती जेन्ना हांगासर भेट दिवंक आयली ती म्हणटा फादर तुमची आमकां बरी वळख, आमच्या सगळ्या कुटुंबां वळख आसा, आमच्या शेजारच्या, आमच्या सैरा दैरांक सगळ्यांक वळख आसा.
हांव अजा पावलो हांवें तांकां पळोवना हांवें तुमकां पळोवना पूण ती म्हणाली फादर तुमचे कार्यक्रम केदां आमी पळयता परतून परतून आमी पळयता तुमी आमचे लागीं उलयतात फादर तुमी उलयता आसतना देवूच तुमच्या मुखांत आमच्या कुटुंबांत उलयलो तेदो पर्यंत आमी मिसावेचेर रावयल्ले कुमसारावेचेर रावयल्ले आमी कातोलीक वर्तांचो विस्वास हाडलो आनी आमी नास्तीक म्हणल्यार बरी देवविरान नासतना देवाचे भक्त नासतना जीवन आसल्या परतून आमचो भावार्थ त्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा द्वारे जी वाड जाला आतां आमी पयत पुस्तक वाचता सदांय आमच्या घरांत सकाळीं मागणें आसा सांजेरी मागणें आसा कुटुंबांत आतां शांती समाधान आयलां भुरगीं आवय धंय जातलीं आवय बापाय फाटीं उलयतलीं आतां आमचीं भुरगीं बरें कर मोगान जियेता आमी विशेश मोग करतात भुरगीं आमचे आवय बापायचो आनी आमी भुरग्यांचो मोग करता आनी आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार लाभला आतां बरें शिकप जावन ते बऱ्या कामार लागल्यान आतां तांकां सैरीक जाल्या काजाराचें खारीं ताका वेळार आसा ताचे पयलें तुमचे आशिर्वाद चडूंक आयल्या म्हणून दैवीक रेत्री मंदिर मुल्की हांगासर ती आयिल्ली दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांत तांच्या जिवितांत कितलीं अजापां जाल्यान म्हणून तांणी विचारूंक लागली कितलीं अजापां म्हणून ना हें सगळें सांगचें वय सांगूंक आतां वेळ ना म्हळ्यार कोणी मोर्चार आसलो वय देवान ताका गूण केलें अजापांनी म्हणल्या बरी धाकट्यान आशा सांडली आस्पत्रेंत आसलो पायटी आयलो तांच्या कुटुंबांत एकल्या भायर परगांव वचून जायते अडखळी आसले ते IELTS पास जावंक ह्या OET एग्जामांत पास जावं तो पास जालो परगांव गेल्या उपरांत थंय समस्या आसले तो शिरकलो तो राविल्ल्या जाग्यार उजो पेटलो आनी ते उजो पेटल्याचें कारण ताका कारण तस म्हणून तांणी केलें आनी व्हड करोडांचे ताचेर फायन पडलें पूण आनी हांगासर मागोवंक सुरू केलें वय त्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेता आसतना तांणी दिंबयेर पडून हात वयर करून मागणें केलें आनी देवान तांकां निवारलो कांयच पयशे दिवंक पडले नात मात न्ही ताचें शिकप बऱ्या तरान अखेर करून थंयसर ताका विजा मेळोवंक भारी कश्ट आसले थंयसर इंग्लंडांत ताका आतां विजा मेळ्ळ्या आनी आतां ताका वय बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळां ह्या दिसांनी काम मेळोंकूच कश्ट पूण कंपनींत काम मेळ्ळां आनी तो संतोशान आनंदान आसा अशीं कितलीं अजापां विजमितां ती विवर्सून आसलीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर मोगाचें आमच्या जिवितांत व्हरती अजापां विजमितां करूंक मोगाचें न्हू हांव उडयता तर आमी त्या देवाच्या उतरां आमकां आमी समर्पण दिवया आमी घेवया न्यायकर्तांचो बूक 17वा वसर पयल्या वळींत प्लीज टेक द बूक ऑफ जजेस चॅप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड्स थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा एका व्यक्तीक विशान तो जावन आसा मिखा जावन आसलो वय इस्रायलितां मदें एकलो व्यक्ती ताजे विशान उल्लेख करता आसतना थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा त्या काळार इस्रायलितांक राय नातलो ही चरित्रां सुमी जेसू जल्मोवच्या की सुमी जेसूच्या की लगभग 1500 वर्सां पयलें क्रिस्त पूर्व बिफोर क्रायस्ट 1500 इयर्स 1085 वर्सां पयलें तेन्ना न्यायकर्त इस्रायलिताचे मुखेली जावन आसले आनी तांचे पैकी थोडे फावटी न्यायकर्ती नातले तसले एका काळार मिखा म्हणलो ताचें नांव मिखा म्हळ्यार मिखाएल म्हणल्यार शब्दांतल्यान येता मायखेल म्हळ्यार एल म्हळ्यार देव मिखा म्हळ्यार हू इज लायक गॉड देवा सारको कोण आसा म्हणजे देवा सारकोच बरो मनीस म्हणून अर्थ पूण ताचें नांव एक जावन आसलें पूण तो आनी एक तराचो मनीस जावन आसलो देर कॅन बी सम पीपल विथ अल्टिरियर मोटिव्स इन देयर हार्ट बायल्यान सोबीत पळोवंक भितर खोटें लुसिफेरा बरी लुसिफेर म्हळ्यार उजवाडाचो हांज पूण ताचें जिवीत सगळें भितरल्यान अंतस्कन काळोखाचें जावन आसलें हो मिखा कितें करता तो चिंता देवाचें आशिर्वाद जोडीचे जाल्यार आपणान आवय बापायचो शिराप जोडून नजो पूण ताणें पयलेंच आवयचे 1100 रुपयाची शेकेलां ताणें सोरुल्लीं ह्या काण घेवन पाटीन दिनासतना रावलीं देखून आवयन ताचें शिराप घालो पळया देवाचीं भुरगीं शिराप घालनात इस्रायलितान शिराप घालूंक ना जाल्यार मिखाच्या आवयन मिखाचेर शिराप घालो कसो शिराप घालतात तुमकां गोत्ता आसा बरें गोत्ता आसा तुमी केदाळे शिराप घाल ना घालनात वय शेजारच्यांनी घालचो म्हण तरी आयकला तुमी वय तूं नासतलो तूं बरो जावचो नाय तूं बरकत जावचो नाय तशें मिखाचे ताच्या आवयन शिराप घालो देखून ताणें कितें केलें ताणें व्हेल्लीं 1100 रुपयाची शेकेलां हाडून आवयक पाटी दिली आनी आवय पाटी दिता आसतना आवय तेदोळ पर्यंत शिराप घालना आसली पूण ती म्हणाली पुताक हांव ते सगळे शिराप पाटींग काडटां पूण ते 1100 रुपयाची शेकेलां तूंच दवर पूण मिका आग्रो केलो तेजेर वताड घालो पाटींग काण घेवंक तितल्यार तिणें काण गेली पूण तिणें कितें केलें तांतलो थोडे रुपयाचे शेकेल काण घेवन ते एका सोनाराक दिवन 1 रुपयाची एक बरी मुर्ती केली इस्रायलितां मुर्ती करूंक आडवारलां देवानच म्हळां तुवें केदींच रोपणें करून नजो आकाशा वयल्या सुकण्यांचें जावं दी भुंय वयल्या जातीचें जावं दी मनशांचें जावं दी रोका झाडांचें खंयच्या प्रकृतीच्या वस्तूंचें जावं दी उदकांत आसल्या मासलेंचें जीवदाळीचें जावं दी रोपणें करून नजो तांकां तुवें आड पडोवन नजो तांकां नमस्कार करून नजो तांचें आराधन करून नजो पूण आनी केलें मात न्ही घरा भितरच एक देवाळ बांदलें आनी त्या देवाळांत सेवा करूंक
कोणी ना देखून मिकान आपल्या पुतापैकी एकल्याक म्हळें तूं आमचो बापूय जा. पळय आमी पाद्रापाक म्हणटा न्ही फादर म्हणून, ताच्या पुताक ताणें फादर म्हणून आपोवन सुरू केलें आनी ताका याजाक केलो आनी त्या मुर्चेचें आराधन करूंक ताणें सुरू केलें. तितल्या तांच्या गांवांत एकलो लेवी भवन कंवसो निजान लेवीन खंय आसाचें देवळांत आसाचें, कितें करना आसाचें आराधन करना आसाचें. आनी इगज मते थंय ताणें एकवटान आसाचें एका याजकान. पूण हो भवन कंवसो थोडे जाणां भवन कंवचे आसात, तांकां इगज माता नाका, तांकां पाप साहेब नाका, तांकां बिस्प नाका, तांकां विकार नाका, तांकां वाडो फिरगस वाराडो दियेसीस आतदियेसीस आनी सगळी संवसारांतली काथोलीक एकच पवित्र सभा तांकां नाका, तांचे विरोध आसाचय. तसले भवन गांवचे मनीस आसात. आनी फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत सांत पावल तरी तांकां म्हणटा पोटूच तांचो देव जाला. काथोलीक पवित्र सभे विरोध वचून आनी तांचे इतल्या जी येतात पयशां खातीर आस्तबदी खातीर जी येतात तसल्यांक देवाचें उतर म्हणटा पोटूच तांचो देव जाला. पयशे आस्त बदीक ग्रेस्तकाय तांचो जागो तांच्याच नांवार कणगाण्यांचो काथोलीक पवित्र सभे दिवचो ना. लोकांचे पयशे दान एकठांय करचें पूण पवित्र सभे दिना जावचें अशें आमी हांगा पळयता. मिकान जिवनचे मातनी वाटेर वचो एक याजक ताणें ताका घरा आपयलें आनी म्हणें तुका हांव सगळ्या वर्साचें खाण जेवण दिता, मातनी तुका इल्लो सांबाळ दिता. आमच्या घरा रावन तूं म्हज्याच घरांत असल्या ल्हानशा मंदिरांत देवळांत तूं त्या बोंब्याची पुजा कर. आनी तो स्विकार करता. पळया कसलो एक याजक तो, एक स्कांदलस याजक न्ही गी, देव बिरान नातलो, देव भक्त नातलो याजक न्ही गी. आनी अशें म्हाका न्हू आजकाल थोडे जाण आसात इगज माते विरोध वयचे, तांच्याच घरांत व्हडले व्हडले क्रुसिफिक्स दवरचे, तांच्याच घरांत व्हडले व्हडले इमाजी मरियमाची जावन दी जेजूच्या बोपयत काळसाची जावन दी इमाज दवरची. आनी कोणी वाटेर भोवन आसल्या कोणा एकल्याक याजक म्हणल्यार बरी कर आनी ताका म्हणचे तो ब्रदर तो ते सिस्टर ते मागड्याचो मनीस म्हणून घरांच मागणें चलोवचें. म्हाका हें सगळें देवाक पसंद जायना. उडास दोरा देवाक हें पसंद जायना. समी जेजून कितें म्हणा खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसतलो. तशें म्हणल्यार कितें आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळाचें. एक या दोग म्हळ्यार केवल कुटुंबांत घोव बायलांनी आसात भुरगीं आसात तांणी मात सांगाता मेळचें न्ही. सगळ्या वाड्यांत आमी सांगाता मेळचें, सगळ्या फिरगजींत आमी सांगाता मेळचें. आयतारा मिसाक वयचें म्हळ्यार इगर्जी वचून सगळ्या फिरगज घरांत सांगाता मीस करीचें, मिसाचें बलिदान भेटयचें, देवाचें उतर आयकचें. सांगाता मेळोन आमी घेतलेले निर्णय हे वर्सा पाप साहेबान ती सिनोद आपयल्या वय त्या सिनोदींत वय सिनोडल सिनद सिनोदची सिनद म्हणजे सिनोड म्हळ्यार सांगता चलचें. काथोलीक पवित्र सभेंत आसल्या सगळ्या सांद्यांनी सांगाता मेळोन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाका निर्णय घेवचे. आनी पाप साहेब ताचे स्वंत निर्णय कांय सांगना, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल सगळ्या पवित्र सभेंत सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याची ते प्रेरणा, पवित्र आत्म्याचे ते सुजाव, पवित्र आत्म्याची ती शिकवण, पवित्र आत्म्याचें ते मार्गदर्शन सांगात घाल आमी निर्णय घेवचे. आनी ते निर्णय म्हणे सगळ्यांनी चलोवंक आसा. पूण थोडे जाण ताका ते तयार नात. तांकांच जाय आसल्या बरी तांकां जियेचंय. थंय जेजून म्हणा जो हांच्या वांजेला 14व्या वसरांत 18व्या वडीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. बगार हांव तुमचेशी परतून येतलो. कसो येतलो? पवित्र आत्म्या थंय समी जेजू येतलो. जे कितें समी जेजून सांगलां तेंच पवित्र आत्मो आमकां परतून तो सांगतलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाकाल आमी जियेचें. ताका आमी म्हणटा पाराक्लीट आमचो मजतदार, आमचो शिकवणदार, आमचो मार्गदर्शक. ताणें सांगल्या बरी आमी जियेचें. आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी जिवचें न्ही. जियेल्यार कितें जाता आमी पळयता मिका ताका जाय जाल्ल्या बरी जियेलो. तेन्ना कितें जालें उपरांत दानाचे वंशाची दाना म्हणलें आनी एक कुळी इस्रायली ताची तांकां रावंक वस्ती जागो नासले ते सोदून आयले. सोदून येता आसतना मिकाच्या घरा लागीं येता आसतना तांकां आवाज आयकलो. कोणाचो आवाज? तांच्या घरांत मंदिरांत मागणें करनासचें, आराधन करनासचें तांकां आयकलें. हें कितें गाय म्हणून थंय वचून पळयतना थंयसर एकलो याजक मागणें रोजार आनी आराधन करनासा. तो एक लेवीत ताजे कडेन उलयता आसतना तो कशें पोटूस ताचो देव ताणें स्पश्टरान सांगलें मिकान म्हाका हांगासर आपयलें आनी हांव ताच्या घरांत आसा. मिका आतां मिकाचे खंय गेल्यान भायर गेल्यान हांव हांगासर आराधन करनासा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका सदांय खावंक जेवंक तो दिता, वर्साक इतलो सांबाळ दिता. म्हाका ताणें एफोद दिला, याजकांची मस्तायकी सयत दिल्या, कितें जाय तें सगळें दिता. देखून हांगासर हांव मागणें रजार करता. तो ग्रेस्त जाला. पळया आजकाल थोड्यांनी म्हणच्या पळय तांकां ग्रेस्त काय मेळ्ळी, ताका काम मेळ्ळें, ताका अजाप जालें, ताका विजमीत मेळ्ळें. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी ग्रेस्त काय आस्त बदीक मेळ्ळ्या तक्षण सगळें देवातान आयलां म्हण चिंती नाका.
देव सारी तुका तेवढे पटी ग्रेस्त काय आस्त बदीक दीत या तुजी पिडा गुण करीत तुझ्या जिवितां आजापा बिजमितां करीत पूण तुजो आत्मो तूं हगडायतलो पळया. आतां हो याजक तांकां म्हणटा आसतना तांणी तक्षण म्हळें तूं कित्याक हांगास रावताय, ताचे की चड सांबाळ आमी दिता, ताचे की चड बरें जेवण आमी दिता, ताचे की चड बरें याजकाची मस्तायक आमी दिता, आमच्या सांगाता ये कित्याक आमी ग्रेस जायचे, आमी बरें जायचे. आनी तांणी ताका आपोवन व्हेलें. आपोवन वतना अशेंच आपोवन उरना, थंयसर आसली ती इमाज, थंयसर आसली ती मुर्ती बॉम्बे रुप्याच केल्लें, ताचेर एक वस्तू दामकलें आनी तें खाण घेवन गेले. आनी अशें ते दानाचे वंशज ते गेले आनी तांकां तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण मेळ्ळें. बरेंपण मेळ्ळ्या तक्षण मगाच्यान तें देवातान आयलें म्हूण सांगूंक जायना, कशें कळटा. आनी आमी उपरांत पळयता थंयसर इस्रायल येता थंय कसलीं सगळीं झगडीं. तांचे पयलीं एकलो आपल्या घरचण आनी एका गांवाक गेल्लो, थंयसर मांवांगेर गेल्लो आपल्या बायले फाटी आपूण हाडूंक. मांवान ताका सोरो दिलो म्हण घट्ट पियेलो. पळय इस्रायलीतांनी सोरो पिवन आमाली जावचें न्ही. मांवान दिलो म्हण पियेलो, देखून सांजे ताका घरा वचोंक जालें ना. राती न्हिदलो. सकाळीं उठना मांवान म्हळें परतून आज ही पियेवया. परतून उठोन फाटी येवचें सण बायले सांगता परतून पियेलो. अशें 3-4 दीस एक हप्तो घट्ट पियेलो. पियेल्या उपरांत ताका बूद आयली. आतां 100 दीस जावन रावलो हांव मांवागेर या सामानी म्हज्या घरा वचचें म्हूण दनपरा उपरांत बसलो बायले कडेन. आनी वेळ जालो. पियेल्ले मनीस सारकें तांकां चलोवंक जायना. वाटेर खंयी पर गांवांत आनी एका गांवच्या बेजमीच्या कुडयेच्या गांवांत थंयसर त्या हळडे तो रिवलो. रातीक बायले सांगता रावोंक. थंयसर एका प्रायवंतान ताका जागो दिलो रावोंक. पूण त्या प्रायवंताच्या घरा बेजमीच्या कुडयेचे थोडे येवन तांचेर तांणी हल्लो केलो. ताका भायर ओडूंक पळयलें पूण त्या म्हातारान बचाव करता आसतना ताच्या बायलेक व्हरून ताचेर बलात्कार केलो. 100 जाणांनी सांगाता म्हण बलात्कार केलो. कसले नालिसायचे संगती आसात न्ही थोड्या पयत पुस्तकांत. म्हाका न्हू थोड्यांनी म्हाका विचारचें पयत पुस्तकांत असले नालिसायचे संगती आसा. एका स्त्रियेचे कितलेशे दादल्यांनी बलात्कार केलो. हांवें तांकां म्हळें त्या दाळा मात न्ही आतांय पळया माणिपुरांत त्या स्त्रियांक नागडें गेलें. 4 जाणां मुखार तांचेर लैंगीक रितीन जुलूम केलो, अत्याचार करून तांकां लागार काडलें. आजय चलता. त्या काळार जाल्लें केदाळा. जर तर आमी आमचो राय विंसिना जाल्यार पळया आमचो राय कोण म्हणून आमकां जाण आसा जाय. त्या काळार इस्रायलींतां राय नातलो म्हणजे तांकां एक पॉलिटिकल राजकीय राय नातलो मात न्ही. देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेनातले. देवाक राय म्हण तांणी स्विकार करूं ना. देखून नालिसायेचे भ्रश्टाचाराचे संगती तांचे ते भितर रिगले. आनी आतां कितें जालें त्या स्त्रियेचेर अत्याचार केलो. देखून सकाळीं ती आपल्या घरा फाटी येता आसतना बागलारीच पडून मेली. तिच्या दादल्याक विशेश दूख जालें, बेजाराय जाली. सांगात आसता राग, क्रोध, द्वेश आयलो. पळया देवाची भुरगीं बक्षितात आनी राजी जावंक पळयतात. पूण देवसराच्या प्रभावाक लायिल्ल्या वेळार द्वेश, राग हगे आमचे थंय येता. आनी आपल्या बायलेक लगाड काडल्या ताणें रागान ताच्या बायलेचे कुडके करून सगळ्या ताच्या इस्रायलाच्या कुळयांगेर ताणें धाडलें. आनी तांकां सगळ्यांक सांगलें अशें कोणें केलां पळया तांकां आमी लगाड काडया. सगळे इस्रायली कुळयो सांगाता मेळ्ळ्यो आनी बेजमीच्या कुळये विरोध झुजाक गेल्यो. आनी तांणी सांगाता म्हण बेजमीच्या कुळयेच्या सभार दादल्यांक लगाड काडले. मात न्ही तांच्या सोर स्त्रियांक, चेडवांक आनी आवयांक, प्रायवंतांक सगळ्या स्त्रियांक लगाड काडले. स्त्रियोत्त ना जाल्यो. म्हळ्यार आमी अशें वाचता मिकाच्या प्रवादीच्या बुकांत 17व्या 18व्या 19व्या 20 आनी 1 पर्यंत कशें इस्रायलींतांनी देवाक आपणाचो राय म्हूण स्विकार करून देवाच्या रायाच्या त्या आज्ञा काल देवाच्या उतरां प्रकार मोइशेच्या नियमशास्त्रा काल जियेनातल्या वरवीं कशें तांचेर शिराप जोड घेतलो. बिजमेच्या कुळयांच्यांक स्त्रियत्व चेडवांच ना जालीं. आनी उपरांत तांकां तांची चूक समजली. आपल्याच कुळये जावन आसल्या बेजमीच्या कुळयेच्यांक स्त्रियो चेडवांच ना. देखून आतां ते परतून प्रतिकार काणगेचे जाल्यार परतून झगडे मुंदरसून येतले. देखून राजी संधान करूंक तांणी प्रयत्न केले. तेन्ना बेजमीच्या कुडयेच्या तरणाट्यांक ह्या दादल्यांक स्त्रियो खंय जावन हाडच्यो. मागीर खंयच्या स्त्रियांक चेडवांक खंय जावन तांणी हाडिचें पडलें. खंय नासतल्यांक ह्या वेश्यांक व्यभिचारींक खंय आसल्या स्त्रियांक हाडिचें पडलें. अशें भ्रश्टाचारा वरवीं भ्रश्टाचार चड आनी चड वाडलो. तर मगाच्यान आमी हातूं कितें संदेश जोड घेता म्हूण ह्या बुकां 14व्या वसरांत 12व्या वळीर आमी वाचता. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 14 वर्स 12. थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण शेवटीन ती मरणाक वावयता. कितले जाण पळया आपूण मागण्याचे मनीस, हांव मागण्याचो ब्रदर, मागण्याची सिस्टर म्हूण ते हांगासर भोंवतात. इगर्ज म्हणजे आयकूंक तयार नात, बिस्पा लागीं वचून एक परमिशन काण घेवंक तयार नात.
पेसपाचें एक बेसांव खाणी तयार नात, विकारांचे बेसांव खाणी तयार नात आनी उपरांत ती वाट मरणाक वन पावयता. थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हण दिसता पूण शेवटी ती मरणा पावयता. थोडे जाण आसात मागण्याचे मनीस, ते म्हणटा हांवूच पाप साहेब, म्हाका पाप साहेबांनी कालें सांगचें. आनी उपरांत तसल्यांक म्हाका न्हू तांचें जिवीत खंय व्हरून पावयता पळया. आनी अशें केल्ल्या वरवीं उपरांत तांच्या जिवितांत बेबदेपण, पानोसाव, स्मोकींग म्हळ्यार बिडी, सिगरेट, ड्रग्स, वुमनायझींग, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसडेपण, अबॉर्शन आनी स्त्रियांचो सांगात आनी नाका जाल्ले संगती तांच्या जिवितांत भितर सरता. आनी हे सगळें चलता म्हण दिसता. कित्याक तांकां कोण वडील नात, वडिलांचें आयकूंक ते तयार नात. म्हूण जसून थंयसर म्हणया बुकांत थंयसर 12व्या वसरांत 15वी वळ म्हणटा, बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 15, मूर्ख आपूण चलता ती वाट नीट म्हण चिंता पूण शाणो मनीस बूद आयकता. मूर्ख पळय पुस्तक म्हणटा मूर्ख. कोण मूर्ख? आपूण चलता ती वाट सारकी म्हण चिंता बळे तो मूर्ख. वय तूं मोगार पडलाय, चिंते नासतना मोगार पडलाय, शिकच्या वेळार मोगार पडलाय, शिकायचें तुवें मोगार पडलाय, शिकचें की मोगार पडचें. आनी तूं मोगारताय तें चेडूय शिकता, ताचेंय शिकप पाड, तुजेंय शिकप पाड, दोगांचें शिकप ना, उपरांत बरें काम ना, बरो फुडार ना. मूर्ख तूं, मूर्ख. आपूण चलता ती वाट सारकी म्हणटा चिंता पूण शानो मनीस बूद आयकता. 15वा वसर 12वी वळ, बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 12, बूद नासलेलो मनीस कोणी सूख दाखोवन दिल्यार तो पसंद करना. पळया, बूद नासलेलो मनीस कोणी सूख दाखोवन दिल्यार ती पसंद करिना. बुद्धवंत लागीं तो वचना, रेतेर करूंक तो वचना, कावन्सिलींग जावंक तो आयकना. आनी 13वी वळ म्हणटा, संतोश भरीत काळीज मुखामळ परजळ अशें करता पूण काळजांतली खंत आत्म्याचेर भार घालता. संतोश भरीत काळीज मुखामळ परजळ अशें करता. एक रेतेरी वस्ती, थंयसर बरें पातकाची वळख तुका मेळोन दी, बरें सुटावें घुमसार जा. पळया रेतेरीच्या अकरेच्या दिसा आयतारा रेतेरीक येता सांगासर, बुधवारा घुमसार जाल्या उपरांत पळया तोंडार कितलो परसळ, आनी उपरांत आंतरीक बरी भलायकी मेळत जाल्यार आनी कितलो परसळ उजवाड, आनी सुटकेचें मागणें जाल्या उपरांत आनी कितलो उजवाड परसळ, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळटोच आनी कितलो परसळ उजवाड. पूण वचनाय तूं घुमसाराक वचनाय, पातक रडनाय, एक बरी रेतेर करनाय, खंत आसता भितर, अयो ताच्या मोगार कित्याक पडलो, कित्याक हाच्या मोगार कित्याक पडलो, कित्याक हांव बरें करून शिकोवना, कित्याक म्हाका बरें काम मेळोना, आनी कामाच्या जाग्यार हांवें कित्याक चूक केली आनी कितें काम हांवें होगडायलें, हांवें कित्याक मॅनेजरा फाटीं उलयलो, कित्याक हांवें नाका जाल्ले करण्यो केल्यो. असली पातकाची ती खांतवणी आनी खंत तुजें जिवीत नाश करता. देखून तुवें कितें करूं जाय? 14वी वळ, बुद्धवंत मनशाचें काळीज जाणवाय सोदता. पळया, बुद्धवंत मनशाचें काळीज जाणवाय सोदता. बुद्धवंत मनीस देववाणी लायव्ह मागण्यांचे कार्यक्रम पळयता, आयकता, ती उतरां काळजां जगोवन दवरता, रेतेरी वता, जिवीत बदलिता, रातीचें जागरण करता. पळया, मूर्खाचें तोंड मूर्खपण आपलें पोशण करून घेता. मूर्खाचें तोंड मूर्खपण आपलें पोशण करून घेता. मूर्ख कोणें मूर्खांनी दिल्ली सालां आयकता. ताजे इश्टच तेय मूर्ख, तेय बेबदे, तेय वायट फसडे, आनी तांचे तावन ताका कितें मेळत? ताका मेळत केवल मूर्ख पोशण तो घेता. आनी 15वी वळ, खंतीन भरलेल्याक हर एक दीस दळदिरो पूण संतोश भरीत काळजाक सदांच उत्सव. खंतीन भरलेलें काळीज असल्याक हर एक दीस दळदिरो. देखून तुज्या काळजान ती खंत दवरून काडगे नाका. देवाचें उतर आयक, देवाक अर्घ आनी होगलाप दी, देवाच्या हाजेरपणान दिये. तुजें दूख आसलें सूख जावन तें बदलता. देखून जागृत राव. कातोलीक पयस वयतान पयस सरा नाका. जायते पंगड आसात, जायते मागड्याचे मनीस म्हण ते हांगासर भोंवतात. थोडे जाण पितीसपणां आदारतले, बॉम्बे बसा करतले. वय नास्तीक थोडे जाण पयशांक लाभ जाल्ले, देव बिरान नातले, घरवी हंकारी वायट वाटेन गेल्ले. ते कातोलीक पयस सभेंत आयल्यार तांची वाट बदलीची पडटा म्हणून गर्वान आनी हंकारान अविधेय जातात. पयत पुस्तक म्हणटा अविधेयपणाक देव घांटळटा. देखून तसले फाटल्यान वचनाका. ताचे बदला पळया, सांत डॉमिनीक सावियो कातोलीक पयस सभेंत व्हरतो सांत, ल्हान प्रायर तो सांत जाल्लो. हर एका हप्त्यांत घुमसार जातालो. सांत जुआंव पावल दुसरो पाप साहेब तो हर एका म्हयन्यांत कापोचीन पात्र्या लागीं वचून घुमसार जातालो. देखून देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशेता मोगाचें न्हू.
उलोवंक येता ताच्या उतरां मुखांत उलोवंक येता आमी मागणें करता आसतना उलोवंक येता आमी कांतारां गावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना उलोवंक येता आमच्या मौनपणांत उलोवंक येता आमकां आमच्या वडिलांच्या बूद बाळींत तो उलोवंक येता प्रकृतीन घडच्या सर गणितांद्वारे तो उलोवंक येता आमच्या स्वप्नां सयत आमच्या चिंतनांनी आमच्या भगणांनी सयत तर म्हाका दोळे थांबया आनी देवाचो ताळो आयकूंक आमी प्रयत्न करया समिया म्हज्या लागीं उलय समिया आयकाता तुजो साकोर म्हाका अविधेयपणाच्या वाटेन थावन विधेयपणाच्या वाटेन चलय तुजीं उतरां म्हज्या काळजां जगोवन दवर सदांच तुजो अनुभव करूं म्हाका तूं फावो कर तुज्या मुखामळाचो परजळ म्हाका दाखय तुजें दर्शन म्हाका दी सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाचें न्हू दैवीक कृपा हांव मागता तुमकां तुमचें जिवीत नंदन जावं दी उजवाडाचे आशिर्वादाचे बेसांव जावं दी मागता तुमकां केदाळ वेळ मेळ्ळ्यार दैवीक लोरेत्रे मंदिराक येया हांव थंयसर तुमकां मेळटलो आनी मोगाचें नांव सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया देवाच्या उतरांत आमी ग्रेस्त जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया